प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मापूचो दुसरो विस्वोर वोड 23 ते 28 पर्यंत मार्क चॅप्टर 2 वर्सेस 23 to 28। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। एकदां अशें घडलें, जेजू एका साबाता दिसा शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचें शीस चलत आसतना कोणसां तोडूंक लागले। तेन्ना फारिजावांनी ताका म्हणलें, पळय, साबाताचें करून वचो तें काम ते कित्याक करतात? आनी ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगात्यांक गरज पडली आनी भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? म्हणजे कशे भाशेन तो अभियतार पुरम याज्ञिकाच्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरलो आनी याज्ञिकां भायर कोणाकूच खावंक सत्या नासली ते देवा मुखार दवरलेले उंडे ताणें केले आनी आपल्या सांगात्यांकूय दिले। ही खबर तुमी वाचूंक ना बी? आनी ताणें तांकां सांगलें, देवान सबात मनशां खातीर केला, देवान सबात मनशां खातीर केला, मनशांक सबाता खातीर करूंक नात। म्हणटच मनशाच्या पुताक साबाताचेरूय अधिकार आसा। प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन आयज जेजू आमकां साबाता विशीं विचार करता आनी आमकां शिकयता। कितें घडलें? एका साबाताच्या दिसा जेजूचे शीस जेन्ना शेतांतल्यान वेताले ते आतां कणसांक तोडून ते खाताले आनी त्या वेळार साबाताच्या दिसा अशें काम करूंक जायनासलें, पूण शेतांतले कणसे तोडून अशें खावंक जायना अशें कांय बरोवंक नासलें। पूण हे जे फारिजो आसले, धर्मशास्त्री आसले, धर्माचे लिडर आसले, ते कितें करतात? ते जेन्ना जेजूच्या शिसांक पळयतात की ते कणसांक तोडटात ते आतां जेजूक येतात आनी म्हणटात, साबाता दिसा तुमी जें करूंक जायना तें कशें करतात? साबाताच्या दिसा जें करूंक जायना तें तुमी कशें करतात? भाव भयणीनो, साबाताच्या दिसा जशें हांवें म्हणलें, कणसांक तोडून खावंक जायना अशें कांय बरोवंक नासलें, पूण ह्या फारिजोआंनी अशें आपणाच्याच मनान अशें चिंतलेलें की साबाताच्या कांय काम करूंक जायना आनी कणसांक तोडूंक जायना अशें ते सजमताले। जेजू अशें कांय सजमनासलो, कित्याक जेजू जावन आसा देव। साबात देवान मनशा पासत केल्लो, मनशांक साबात करूंक नासलो। म्हणटच हो साबात जो केल्लो मनशाक म्हणजे एक विसव घेवपाक, 6 दीस काम करपाक आनी 7व्या दिसा विसव घेवपाक। पूण ह्या फारिजियोआंनी आनी धर्मशास्त्रांनी कितें केल्लें? हो एक धर्म केल्लो आनी आतां साबाता दिसा अशें काम करूंक जायना, कणसांक तोडूंक जायना, हें तांच्या धर्मा प्रमाणें आसलें। आनी ते आतां येतात, जेजू म्हणटात, साबाताच्या दिसा अशें जें करूंक जायना तुमी कशें करतात? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पळयता हे धर्मशास्त्री जेजूक येताना अशें सांगतात, जेजू तांकां सामकें एक बरो शर्मा दिता, तांकां म्हणटात, तुमी सगळे ढोंगी, तुमी हो ल्हान ल्हान वस्तूंनी तुमी इतल्यो तुमचो वेळ काडटात, कोण कितें करता, कोण कितें सांगता, कोण कितें म्हणटा, तुमची चोत्राय फकत लोकांचेर आसा, तुमी फकत तें उतर पाळात, तुमी बरे भशेन देवाक मानता ते भशेन जियात आनी तेन्ना सगळें बरें जातलें। भाव भयणीनो, ढोंगी लोक, ताका इंग्लिशीन म्हणटात हिपोक्रेट्स, ढोंगी लोक आपूण कितें करता तें चिंतिनात, आपणाची चूक कितें आहा तें चिंतिनात, दुसऱ्यांच्यो लोक कितें चूक करता ताचेरूच आपली चोत्राय दवरता आनी कितें करतात? आपूण चूक करता ती सोडून दुसऱ्यांच्यो चुकी पळटात। आनी भाव भयणीनो, हें देवाक केन्नाच मानना। वय, आमी सगळीं पातकी, आमी सगळीं चूक करता, पूण आमी एका भाशेन ढोंग्या भाशेन वा त्या फारिजावां भाशेन आमी दुसऱ्याची चूक पळोवपाक आमकां देवान दवरूंक ना। खूब पाटी आमी जे देवाचें उतर शिकयता, आमी म्हणटा दुसरो लोक चुकीचें शिकयता, दुसरे सारकें शिकयना, आमी जें शिकयता सारकें आहा तें। आनी भाव भयणो, अशें आमी जेन्ना करता
आमी दुसऱ्यांक एके भाशेन आमी तांकां खाली घालता आनी आमी आमचें नांव घासता, आमी आमचें नांव चडयता, आमी समजता की आमी कितें बरीं मनशां म्हणून. पूण भाव भयणीनो, देव आमची काळजां जाणो. देव जाणो आमी कशे भाशेन आमी जें ताचें काम करता देवाक मानता तसलें. कित्याक आमी देवाक मानता तसलें काम करिना जाल्यार देव आमकां त्या कामांतल्यान उडयतलो. कित्याक आमी आतां देवाचें काम करता. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, साबाताच्या दिसा हें काम करूंक जायना अशें कांय देवान सांगूंक नासलें. पूण हे फारिझेव आनी धोमशास्त्री फकत दुसऱ्यांच्यो चुकी, जेजूच्यो चुकी, जेजूच्या शिसांच्यो चुकी पळोवन आसले आनी आतां आपली चूक जी आसली, ज्या भाशेन ते देवाच्या उतर करिनासले, ते देवाच्या उतर पाडिनासले, हें ते पळोवंक सोदिनासले. पूण फकत दुसऱ्यांच्यो चुकी पळोवपाक. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी खरें जेजूचे पाटलावदार म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, आमी दुसऱ्यांच्यो चुको पळोवचे सुवातेर आमी आमचेंच अंतस्करण पळोवया. आमी पळोवया की आमचे भितर कसल्यो चुकी आहा, कसले भितर आमचे कसल्यांचें देवाचें नांव तें आमी भायर काडून उडोवया. आमी खरेपणी देवाचे कृपेन जिवोया, भावार्थान चलोया, खरेपणी आमच्या मनाची नडसुणी करून पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आमचें जिवीत जिवोया. आनी तेन्नाच की आमी दुसऱ्यांक ही बरी देख दिवंक, आमी तांकां कांय म्हणनासतना तांकां बरी देख दिवन आमी आतां एक खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावतले. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या डोंग्या आनी ह्या फारिझेवा भाशेन आमी जिवपाची गरज नाका. पूण आमकां जाय आमी देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राई धरून, जेजूचेर चोत्राई धरून आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचे मनाची नडसुणी करून ते आमी आमचें जिवीत सारूंक. आनी जेन्ना आमी तें उतर करता, आमी जिवीत तें उतर आमी पाळटा, खरेपणी आमी जेजूचे पाटलादार म्हणून आमी जियेता आनी सगळें देवाचें आमच्या जिवितान मावता. हेंच करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.